प्रकल्प आड कारापूर सर्वांचे लोक आक्रमक दिल्ली तसेच पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन समाज वावुरपी पर्यावरणवादी धरून राजकीय फुडाऱ्यांचोय तेंको। म्हादय न्हंयचे बाबतींत सरकारना सिरियस प्रवाह समिती कर्नाटकाच्या फावरान म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगडी मिडिया मुखार कायदे फक्त गोंयकारांक सरकाराक प्रश्न। रिवणा बाजारातल्या 5 दुकानांक अचकीत पेटलो उजो, दुकानातल्या मालाचो लासून गोबर, लाखांनी रुपयाचे नुकसाण, उद्याचे कारण अस्पष्ट। राजकीय आरक्षणा खातीर एसटी समाजाच्या सहनशक्तीचो पळोवनाकात अंत सरकारान रस्त्यार देवपाची वेळ हाडची न्ही, एसटी फुडाऱ्यांची सरकाराक शिटकावणी। पावसात मांडवी न्हंयत वॉटर स्पोर्ट्साक परवानगी दिवपी अधिसुचोवणी घेता फाटी, पॉलिसी करी मेरेन कोणाकूच ना परमिशन, सरकाराची हायकोर्टाक जाप। बोरवेली सील केल्ल्यान चिंबल्याच्या लोकांचे उदका खातीर हाल, पंचायतीचेर व्हेला मोर्चा, हायकोर्टाचे ऑर्डर उपरांत बोरवेली केल्ल्यो सील। पंजाबात खासगी शाळा आड कायदो कडक, वर्सुकी शुल्क वाडीची मर्यादा निश्चित, ताचे परस चड वाडयल्यार मान्यताय रद्द, 5 लाखां मेरेन दंड। गुजरातात पातळ्ळो चिकनगुनिया व्हायरस, एका म्हयन्यात 12 भुरग्यांक मरण, 3 पॉझिटिव्ह आशिल्ले, हेरांचो अहवाल येवपाचो आसा। मान्सून 7 दिसात परत नेट धरतलो, राजस्थान धरून जायत्या राज्यांनी कमी पावस, यूपी बिहार धरून 18 राज्यांत पावसाचो रेड अलर्ट। बँकॉकात पबात अग्नितांडव, 27 सोंपले, 60 वयर लोक जखमी, गोंयांत बर्ज बाय रोमियोलेन प्रभासारकोच लागलो उजो।